म्हापशा मार्केटान 10 रुपयांच्या कॉयना वयल्यान जाला घुसपा गोंधळ। सरकारान तशेंच आरबीआयन 10 रुपयांच्या कॉयनांक मान्यताय दिवन लेगीत व्यापारी तशेंच गिरायक 10 रुपयांचे कॉयन घेवपाक वयर सकयल जाता। आमच्या प्रतिनिधीन जेन्ना व्यापाऱ्यांक विचारले तेन्ना व्यापारी म्हणटा आमी कॉयन्स घेवपाक तयार आसा, पूण आमचे कडल्यान गिरायक परत ते घेयना। आनी जेन्ना गिरायकांक प्रश्न केलो तेन्ना गिरायक म्हणटा आमी जर ते कॉयन्स व्यापाऱ्या कडल्यान घेतल्यार परत दुसरो व्यापारी ते घेवपाक न्हयकार दिता। तशेंच हो सगळो घोळ गोंयांतूच चलता। भायल्या राज्यांनी हे 10 रुपयाचे कॉयन दिवप घेवप बरे तरेन जाता। हाचेर सरकारान कितें तरी तोडगो काडचो, गिरायकांची तशेंच व्यापाऱ्यांची मागणी। आता 10 रुपये कॉइन हाडून जर दिलो जाल्यार बाजारात म्हापशा बाजारात थोडे एक्सेप्ट करीत ना शॉपकार, थोडे एक्सेप्ट करता, थोडे एक्सेप्ट करीत ना। मागीर सद्या कॉइन आसा घराडे गोंयानूच घेयना, गोंयान सारकें बंद ना। इवन आमच्या वाड्यार पासून शॉपार आमी वता जाल्यार कोण घेयना। गव्हर्मेंटान बंद करायचो आमकां विचारता, मागीर आमकां एकच पडले आमी जें घेवन वयता तें म्हणटा हांगा म्हापशा कोण वेपारी कोण घेयना म्हणटात, तें आमकां घालयना। आमी घेवपाचें मागीर आतां 2-3 हजार रुपया कॉइन आहा